नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. पणजे बीजेपीचो सिद्धार्थ जिखतलो. पर्रीकाराचे पणजे खातीर विजन व्हरतलो फुडें. नितीन गडकरीक विश्वास. सेवा करपाची परत संद दिवची म्हणटा सिद्धार्थ कुंकळेकार. गोवा युनिव्हर्सिटीन प्राध्यापकांचे 82 पोस्टांच्यो 3 जायराती घेतल्यो फाटी. डॉमिसायल अटी वेल्यान गोवा युवा फॉरवर्डान केल्लो इश्यू. कुलपतीन दिल्लें निवेदन. राज्यपालान घेतली दखल. पणजेची हॉटेलां सोसायटींचो कोयर उखलप बंद करचे ना. म्हापौर म्हणटा काचाबूल जावपाची गरज ना. आयुक्तान हॉटेलां सोसायटींक दिल्लो कोयरा विल्याच्या वेवस्थेक 15 मायाचो प्राझ. अटल सेतू पूल बांदलाच भ्रष्टाचार करूंक. लुटीचो आंकडो तेकूय येता 35 कोटी मेरेन. काँग्रेस खंय व्हरता इश्यू लोकायुक्ता मुखार. अटेम्प्ट टू स्कॅमाचो आरोप. आनी झोपडपट्टेत लोकवस्ती तांकां जाय पक्की घरां. मायग्रंट लामण्यांच्यो फर्माईशी. मायग्रंटांच्या हातात बीजेपी वाल्यांनी पावयली वोटर्स आनी आधार कार्डां. घरां दितल्यांक मतांचो डील. म्हापशेकार अलर्ट. पणजे बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळेकारूच जिखतलो. सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे विजन सिद्धार्थ कुंकळेकारूच फुडें व्हरपाक शकता म्हूण बीजेपीचो केंद्रीय फुडारी नितीन गडकरीक विश्वास. लोकांनी आपलें काम पळयलां. परत पणजे खातीर काम करपाची संद दिवची म्हूण सिद्धार्थाचो उलो. पणजे सिद्धार्था खातीर गडकरीची सभा जाली. सभेक बीजेपीचे गोंयचे बीजेपी आमदार, मंत्री आनी खासदार हाजीर आशिल्ले. ह्या 25 वर्साच्या वाटचालीन मनोहरबाईन प्रत्येक घराकडेन, प्रत्येक पणजेकाराकडे एक नातें जोडलें. आनी म्हाका दिसता आयज वेळ हाडिल्लो आसा 19 तारखेक हे नातें आनी इल्लें दृढ करपाचें. इनफॅक्ट हांव जो हांगा उबो रावला तो म्हाका दिसता सर्वस्व मनोहरबाई खातीर, आमचे भारतीय जनता पक्षा खातीर एक सामान्य कार्यकर्तो बोगदवागचो. आयज तुम्ही 2दा आमदार म्हणून निवडून दिता आनी तुमचो आवाज विधानसभेक पावोवपाक म्हाका आशीर्वाद दितात. खंय तरी म्हाका दिसता फक्त भारतीय जनता पक्षाकच जावंक शकता. आयज मनोहरबाई आमच्या मदीं ना, पूण डेफिनेटली ताजी शिकवण, ताजे विचार, ताजे आशीर्वाद आनी ताजी पणजे खातीर एक विजन, पणजे एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी करपाची ताजी तळमळ, आमचो कॅरेक्टर आनी इथोस सेम दवरून म्हाका दिसता आयज वेळ आयिल्ली आसा हे सगळे ताजे विचार, ताजे विजन हे फुडें व्हरपाचे. ताजे वाटचाल 25 वर्साची फुडें ताजेर पावल दवरून व्हरपाचें. ताजी कारकीर्द म्हाका दिसता पणजेकारांनी जवळून पळयली. हांव सांगपाची गरज ना ताणें पणजे खातीर गेल्या 25 वर्सांत कितें कितें केलें तें. भारतीय जनता पक्षान एक संदी दिल्या की तुमचे सगळे पणजेकाराचे आशीर्वाद घेवन तुमचो आवाज जावन विधानसभेक वचपाचो. पणजेकाराचे समस्या विधानसभेक मांडपाच्यो आनी ताजेर सोल्युशन काडपाचो. गेल्या 2 फावटी तुम्ही म्हाका आशीर्वाद दिले. हांव तुमचो सदांच ऋणी उरतलो. एक धाकटो भाव म्हणून तुम्ही म्हजे कडेन पळयात. चुको जाले आसत, अनवदनान जाले आसत, पण हांव सगळ्याची माफी मागता. हांवूय एक मनीस, तुमच्या भशेनच मनीस, आनी म्हाका दिसता तुमचो आशीर्वाद ह्या फावटी अत्यंत महत्वाचो आसा. तुम्ही प्रत्येक मत जे दितले ते म्हाका दिसता मनोहरबाई खातीर दितले, ताका एक श्रद्धांजली म्हणून दितले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी आमच्या मुखार दवरिल्ले मनोहरबाई खातीर 10,000 मतां प्लस अर्पीत करपाचें जे स्वप्न, जे विजन, जो प्रोग्राम आमी ह्या इलेक्शनाक केला तो ह्या 19 तारखेक आमी सगळे जाण कमळाचेर बटन दामून आमी हो प्रत्यक्षान हाडटले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ज्यावेळी पुन्हा निवडणूक लढण्याची वेळ आली तेव्हा मनोहरने मला सांगितलं की सिद्धार्थ हा आपला अतिशय चांगला कार्यकर्ता आहे. त्याला मी इकडे आल्यानंतर त्याला सिद्धार्थाला पणजीची सीट दिली. पण मी जेव्हा सांगेल तेव्हा सिद्धार्थ कधीही माझ्यासाठी जागा सोडायला तयार आहे आणि त्यामुळे तो आपला उत्तम कार्यकर्ता आहे. मी पणजीतूनच विधानसभेची निवडणूक लढवी. सिद्धार्थांनी एका सेकंदामध्ये त्याला सांगितलं मी तुमच्याकरता ताबडतोब राजीनामा द्यायला कधी तयार आहे आणि त्यांनी राजीनामा दिला
मनोहर पोटनिवडणुकीला उभा राहिला आणि त्या प्रचाराकरता मी आलो होतो आणि त्याच्यात माझे एवढे जवळचे संबंध होते की तो जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे आला मी त्याला कधी नाहीच म्हटलं नाही. माझ्या सेक्रेटरीने मला एकदा सांगितलं की साहेब हे 2 लोकसभेचं क्षेत्र आहे, तुम्ही आतापर्यंत एवढे मंजूर केले आहेत पैसे, आता याच्या पलीकडे मंजूर करणं बरोबर होणार नाही. म्हटलं ते जाऊ द्या, गोव्याच्या विकासाकरता मनोहर दरवेळेला येतो, तुम्ही काळजी करू नका, तो म्हणेल ते कामं करून द्या. ढवळीकरचे साक्षीदार आता ते सांगतात मीच कामं केले म्हणून. कामं ढवळीकर मुळे झाले नाही, कामं मनोहर पर्रीकर मुळे झाले. या प्रत्येक कामाची यथोचित माहिती होती. डॉमिसायल मुद्दो गोवा फॉरवर्ड आणि विजयान मिडियात तापयल्या उपरांत निमाणे गोवा युनिव्हर्सिटी वेकन्सींचे ते वादग्रस्त जाहिरातीचेर फाटी सरली. विद्यापीठान 82 पोस्टां खातीर काडिल्ल्यो 3 जाहिराती फाटी घेतल्यो. डॉमिसायलाची अट सदळ करून गोंया भायल्यांक नोकऱ्यो दिवपाचें कारस्थान चल्लां म्हणून युवा फॉरवर्डान इश्यू केल्लो. कुलपती मृदुला सिन्हाकूय निवेदन दिल्लें. युनिव्हर्सिटीन आदल्यो रित्यो वेकन्सी आनी प्राध्यापकांच्या रेग्युलर पोस्टांक जाहिराती दिल्ल्यो. अटल सेतू पूल बांदलाच मुळात भ्रष्टाचार करूंक काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकाराचो आरोप. लुटीचो आंकडो 35 कोटींक तेंकून येता म्हूण गिरीश उलयला. पुलाच्या लायटींचो एस्टिमेट, बसोवपाचो खर्च आनी खरेदी पळयल्यार L&T कंपनी आनी GSIDCन मेळून खंय आंकड्यांचे घोळके केला. अटेम्प्ट टू स्कॅमाचो काँग्रेसीक दुबाव. काँग्रेस इश्यू लोकायुक्ता मेरेन व्हरूंक सोदता. बेसिकली हांगा इल्लिगलिटी जाल्या त्यो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टांक तो कॉन्ट्रॅक्ट कितें म्हणटा की ज्यो लायट्स घालपाच्यो आसा ब्रिजाचेर त्यो लायट्स हे GSIDC परचेज करतले आनी त्यो कोणाक दितले L&T दितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर त्या टायमाचेर ते मिटींग कॉल करतात, रिव्यू करतात. ते म्हणटात की आतां सामकें काम फास्ट चल्लां. ह्यात केन्ना जाता 4 एप्रील 2017 काम फास्ट जालां आनी इमिजिएटली लायटीचे पोल्स घालपाक जाय आनी ते कितें म्हणटा बेगीन काम करपाक जाय म्हणून GSIDC सांगता L&Tकूच परचेज करपाक लावप. सो एक पयलें हें म्हणल्यार तेणी ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट चेंज केलो. करोडांनी रुपयांचें काम चलता, काम जाता तेन्ना तें टेंडर दिले शिवाय काम करपाकूच शकना. सो फर्स्ट इल्लिगलिटी तेणी केली. 45 crores 45.71 crores हो एक्स्ट्रा आयटम हो जावपाकूच शकना. जे सप्लाय केला ती कंपनी परचेज लिस्टाचेर ना GSIDCच्या पयलीं म्हणजे. आतां परचेज कोण करता L&T. L&T कितें करता आनी एक फ्लूइड एंड कंपनी म्हणटा तेका परचेज करपाचें दिता. म्हणजे हितून डायरेक्ट जे करप्शन आसा ते करप्शन डायरेक्ट एक्सपोज जाल्लें आसा. द टोटल परचेजीस फॉर एंटायर दीस फिक्चर्स आनी पोल्स जे आसात इट इज 6 crores 39 lakhs 84,750. आनी जो एस्टिमेट आमकां मेळ्ळा जो GSIDCक तेणी दिल्लो इट टॉक्स अबाउट 45.74 crores. 7 crores बिल परचेज करप, सामान परचेज करप, तेंच सामान कोणाक दिवप L&Tक विकप आनी L&T GSIDC कडल्यान 45 crores अराउंड क्लेम करतले. हो जालो जस्ट दिस इज द ओनली अ पार्ट ऑफ द करप्शन ऑफ दीस थर्ड मांडवी ब्रिज. येदर 45 crores आनी येदर आमी इवन 10 crores सुद्दां धरले. 7 crores सोडून दर तांकां 3 crores आनी एडिशनल बेनिफीट दिलें जाल्यार सुद्दां द करप्शन अमाउंट, लूट अमाउंट ही 35 crores पावता. आनी 35 crores लूट अमाउंट कितले अमाउंटाचे कामाक एस्टिमेट अमाउंट 45 crores. Secondly, this amount is of the central government. Along with Lokayukta, we will also approach the central vigilance. If Mavins was an attempt to corruption and they have stopped it, so I am also having a scope because the estimate that is prepared is 45 crores and the actual purchase is around 7 crores. पणजेची हॉटेलां आनी सोसायटींचो कोयर उखलप महापालिका बंद करची ना. कोणे काचाबूल जावपाची गरज ना. महापौर उदय मडकयकारान स्पश्ट केलां. महापालिकेच्या आयुक्तान हॉटेलां, सोसायट्यांक 15 माया मेरेन तांचे कोयराची व्यवस्था करची म्हूण नोटीस काडिल्ली. महापौर म्हणटा सोसायटींक कोयराचे वेवस्थेक अर्थीक आदार जाय आसत जाल्यार ताची तयारी महापालिकेन दवरल्या. कोणेच पॅनीक जावचें ना. आयच्यान आमी कंटिन्यू आसा गार्बेज कलेक्ट करपाक. हॉटेलाचें चालू आसा, सोसायटीचे बिल्डिंगेचे चालू आसा, खंय स्टॉप पडचे ना.
फाटल्या दिसांची गार्बेज लिफ्ट करपाक प्रॉब्लेम जाल्लो, हांवें प्रायवेट ट्रक घालून हांवें सगळें क्लियर केल्लें. तशेंच जर सिच्युएशन येत जाल्यार हांव फाटीं सरपाचो ना, प्रायवेट ट्रक घालून सगळ्यांची गार्बेज हांव क्लियर करतलो. तशेंच जे कोणाक कंपोजिंग पीट जे काडूंक जाय, करूंक जाय, बांदूंक जाय, तांकां हेल्प जाय. हांव इमिजिएटली कोर्ट 23 तारखेक कोड ऑफ कंडक्ट हें सोंपल्या बरोबर कावन्सील मिटींग घेवन तांकां आमच्या थ्रू आमी बांदून दितले तांकां. पूण थोड्यांक फायनान्शियल खूब जाणां म्हणल्यार आमचे कडेन बांदपाक जायना, आमचे तितके पयशे ना, 2-2.5 लाख 3 लाख खर्च जाता हाका. तेन्ना पूण हांव एक डिसिजन आतां घेवंक शकना, म्हाका कावन्सील मिटींग घेवची पडटा, कावन्सिलाक घेवचें पडटा म्हणून रावलो हांव. कावन्सिलाक मिटींग घेवन खंयच्या बिल्डिंगेन खंयच्या हितून हें ना ट्रिटमेंट जर तो घालूंक जाय आमकां प्लांट जाल्यार आमी ते घालतले. आनी एश्युरन्स दिता की कोणाकूच खंयचे हें करपाचें ना, कितकें कोणी सांगू, सगळ्यांची गार्बेज आसा तशी लिफ्ट जातली. जे पॉट होल्स जातले ते हांवें सांगलेले पळय, पॉट होल्स तुमी दाखया आनी हांव इमिजिएटली हें करतलो. चडशे 95% पॉट होल्स हांवें क्लियर केल्ले आसा. जे कोणी फोटो धाडलेले जावं कोणी आमी पयले वचून हांवें स्वता सगळे केल्ले, आमचे सुपरवायजन केल्ले, प्लस म्हाका खूब जाणां फोटो धाडलेले, ते सगळे पॉट होल्स क्लियर जाल्ले आसा, रिपेर केल्ले आसा. तरी पूण हांव अपील करता लोकांक की कोणी म्हाका आतां दाखोवचें, सकाळीं दाखयल्या बरोबर हांव रातचेच इमिजिएटली हांव ते पॉट होल्स रिपेर करता. पणजे चडशा हुंवार येवपा सारकेल्या वाठारांनी पावसा आदली कामां खंय जाल्यांत. 30 मया आदीं खंय उरिल्लीं जातलीं. फ्लडींग पॉयंट जे आसा सगळे आमी क्लियर केल्या. प्रत्येका कडेन सिटींतले पळय चडशे जाले, मिरामारूय काम हें केलां. आतां वॉर्ड वायज लेबर आमी घातल्या, सगळ्या वॉर्डांनी काम चालू केलां. एक 15 दिसांनी सगळे प्री मान्सून वर्क आमचे चडशे सोंपतले. बाय 30 मे पर्यंत सगळें काम सोंपूंक जाय. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर. कितलीं वर्सां जालीं म्हापश्यात झोपडपट्टेत रावतात, तांकां आतां पक्की घरां जाय. म्हापशेकारांच्या मायग्रंट लामाण्यांच्यो सरकारा कडेन एक फरमायशी येवंक लागल्यो. घरां दितल्यांक मत, लामाण्यांचो डील. ह्या लामाण्यांच्या हातांत वोटर कार्डां, आधार कार्डां पावलीं तें पळोवन म्हापशेकार अलर्ट. कार्डां करपी खंय बीजेपी वाले. गोंयकारांची आधार कार्डां अपडेट जातसर कटकटी. लामाणे आधार कार्डां करून घरां माकमा मेरेन पावले. दर्यादेग वाठारांतले लामाणी आतां करता करता काम धंदे पाताळावंक शारांनी पावले. झोपडपट्ट्यांनी लोकवस्ती, आधार कार्डां धरून लायट, उदक सगल्यो गजाली. कितल्याशाच लामाणे मदली म्हापशेची ही एक फामील. आदी वास्को, मडगांव करीत करीत आतां ही फामील फाटलीं कांय वर्सां खंय म्हापश्यांत झोपडपट्टेत सेटल. तांचे वोटिंग कार्ड, आधार कार्डूय तयार. 30 साल हुआ इधर म्हापसा में रहते थे सर. म्हापसा मडगांव घर को है, हम घर को गया था उधर वाटी का घर को बुलवाया सर. अभी जो इलेक्शन हुआ उधर तुम वोटिंग डाला है तुमने? नहीं, पहले ये इलेक्शन में अगले इलेक्शन का है डाला था. हाँ, तो वो हम घर को लेके गया, वो घर को रख दिया. हमारा काम गुजरात अहमदाबाद. बीजेपीच्या एकल्यान खंय तांकां आधार कार्ड फुकट करून दिला. कार्ड बना के दिया, बीजेपी का था. जो करके दिया वो बीजेपी का आदमी था. हाँ. कितना साल हो गया इसको करके दिया वो? अभी ये मालूम कितना साल हो, 3 साल हो गया. 3 साल हो गया. ये मैं अभी बीच में लेके आया. जो कोण पक्के घर दिता ताका मत म्हूण ह्या लामाण्यांचो डील. तुम बोलोगे सर, तुम हमारा हेल्पर करोगे तो आपको और देगा साहब. और क्या घर दिया तो घर देगा, और देगा. घर देगा तो तुमको हम लोग को हेल्प करेंगे. फाटले वर्स जाले एकलो म्हापशेकार आपलें आधार कार्ड अपडेट करपाक भोंवता. ताचें जायना. बीजेपी वाल्यांनी खंय ताचें आधार कार्ड अपडेट करून दिवचें. होऊन गेला. यांच्याकडे आयज पोस्ट जाल्यार आधार कार्ड आसा, वोटिंग कार्ड आसा, आनी आमी जर म्हाजे पर्सनल म्हाजे आधार कार्ड अपडेट करूंक वचत जाल्यार म्हाका 1 वर्स म्हाका भोंवता हांव, पण म्हाजें आधार कार्ड अपडेट जायना. पण हेंच्याकडे आधार कार्ड मेळटा. तो मनशान उलयला न्ही, जे बीजेपीच्या मनशान ते करून दिल्या न्ही, ते मातशे बीजेपीनूय लक्ष धरपाचें तुमी कितें करतात ते. आमकां गोंयकारांक आमकां नीज गोंयकारांक आमकां गोंयकारांक राखून दवरा. आमकां लामाणी नाका आनी आमकां घाटी नाका. आमकां नीज गोंयकारांक आमकां गोंयकारांक मातशें सामान दवरा म्हणून इतलें पांय पडटा आमच्या बीजेपीका. म्हापशेचो बस स्टँड कितलीं वर्सांच जालीं हुमकळटा. सरकारान खंय बस स्टँडाचो नाच सोडून थंय लामाण्यांची लोकवस्ती थाटची. म्हापशेचो फुडलो आमदार खंय लामाण्यांचो. म्हापशेकारांचें सणकलां. हांगासर बऱ्या मनशांक घरां जाल्यांक आधार कार्ड मेळना, वोटिंग कार्ड मेळना. आतां इलेक्शनाकूय पळयलें कितल्याच जाणांची हांगा वोटिंग ना आनी हांकां हांगा वोटिंग कार्ड मेळ्ळा. ते आतां कितें म्हणटात, आमची एकूच मागणी आहा म्हणटा आमकां म्हापशान म्हणटा एक जागो दिवचो घर बांदून. सरकारान तांकां दिवपाचें. हांगा तो आतां बस स्टँड बांदूंक सोदिना सरकार. थंय तांकां एक घरां बांदून दिवपाचें. तो बस स्टँड आमकां नाका, कित्याक येयल्ली आसा झोपडपट्टी लागता आनी हांव झोपडपट्टी काडीत आसता ती 3-4 फावटी जाले. आनी हे लोकां मुळे आमचे हांगा पायप लायन भोंवन फुट्टा.
सरकारान विचार करून लोकांनी आमच्या आता चिंतपाची की हांकां खंय लामाणींनी खंय हांकां वोटिंग कार्ड करून दिला एक लामाणी ह्या फुडें आमच्या लामाणी सत्ता करतले आनी हे सत्ता करतले फुडलो आमदार आमचो हेंचो आसतलो. इतलो तेंप आमदार मायकलाक जोडून कळंगूट कानोळे हणजूण वाठारांतल्या लमाण्यांच्या उपद्रवाचो इशू जातालो. आतां प्रकरण म्हापशा मेरेन पावलां. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. गोंयचे स्मार्ट सिटी मिशनाची केंद्रीय शार उदरगत मंत्रालयान चवकशी करची म्हूण आपखंय मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार करपाचे आसात. स्मार्ट सिटी मिशनांत पारदर्शकता ना म्हूण वाल्मिकी उलयलो. जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशना सारकी स्मार्ट सिटी मिशनाची वाट लायल्या म्हूण आपाचो आरोप. वाल्मिकी पणजे आपाचो उमेदवार. Suggesting that he will show papers. There is a website, he should have put those papers up. So many questions are being raised. And what papers will he show for a project like a 20 crore renovation? 25. I have 25. Yeah, 25 crores renovation. What papers will he show? How will he justify that? What papers will he show to justify 180 crores of CCTV cameras when there are pressing needs of आमचे water supply, electricity, transportation, all these needs. So कसले पेपर दाखयतलो तो? There has to be some logic and some sense into even the proposals he has made. केन्ना आयकूंक सुद्दां ना की CCTV कॅमेराक 180 कोटी रुपया लागतले. केन्ना आयकूंक सुद्दां ना की एका ऑफिस रिनोवेशनाक 20 कोटी लागतले. तर आमी समजून घेवंक जाय की हो स्मार्ट सिटी पयली पासून फ्रॉम डे वन स्कॅम करपाचो एक कॉन्स्पिरसी आशिल्ली आनी फ्रॉम डे वन जे गायडलायन्स आसा स्मार्ट सिटी मिशनाचे ते एक सुद्दां फॉलो केल्ले ना. स्मार्ट सिटी मिशन इज अ वंडरफूल ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पेंजीम जस्ट लायक JNN URM वॉज. तोय तुमी वाट लायलो, होय वाट लावपाचें आसा. आज आम आदमी पार्टी इज अनाउन्सिंग दॅट वी वील रायट टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट अंडर हुज एजीस दीस स्मार्ट सिटी मिशन हेज बीन एस्टॅब्लिश्ड. आनी आमी तांकां सांगतले गोंयचें जें स्मार्ट सिटी मिशन चालू आसा पणजेन ताचेर तुमची इन्क्वायरी जावची आनी ह्या दोग जाणांचो रोल इतलो कंट्रोल कित्याक मेळ्ळो, वेर आर द फंड्स बींग यूज्ड, हू इज मेकिंग डिसिजन्स एंड वाय इज देर नो ट्रान्सपेरन्सी एंड नो कोलॅबोरेशन हॅपनिंग इन द पणजी स्मार्ट सिटी मिशन टुडे. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.